कार्मेल मायती म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, कार्मेल मायेच्या फेस्ताक तयार जावन चवथ्या दिसाचें नोवेन आज आमी करते आसा. फाटल्या 3 दिसांनी आमी 3 वेगवेगळ्या विशयाचेर नियाळ केलो आनी आयच्या दिसा नोवेनाच्या चवथ्या दिसा मोरी देवाच्या उतराक आयकोवची मनीस कशी जाली आनी ताचे तावन तिका कितें फायदो जालो आनी तिच्या मुखांत आमकां कितें फायदो जाला ह्या विशयान नियाळ करया. कितले जाणांक आमकां DJ म्हळ्यार बारी पसंद, DJ आसल्यार बारी खुशी, तसो आवाज आमकां तो मारतना नाचोंक कितें खुशी जाता. कितल्या जाणांक पळयणार वेताना म्युजीक ना जाल्यार बोर जाता. कितल्या जाणांक सगळो दीस म्युजीक आयकल्यार मात्र बारी एक खुशी. कितल्या जाणांक घरांत काम करतना एक TV ऑन आसाचें. भोवशा थोडे फावटी आमकां जायत्यांक आवाज जाय आमचे भोंवतणी. थोड्यांक फॅन ऑन करनासतना न्हिदोंक जायना, फॅनाचो आवाज म्हणी जायचे पडटा. भोवशा आमकां भोंवतणी आवाज कितलो चड आसा तितले चड कम्फर्ट म्हूण भक्ती आसा म्हूण दिसता म्हाका. थोडे फावटी आमच्या कामाच्या वत्तडान दबावान थोड्यांक भोगचें आसूंक पुरो एक फावटी खंय पण पयस या, एकांत जाग्याक या, दर्यादेगेर गी वा इल्लेशें ट्रेकिंगाक या, वा इल्लेशें रानाच्या कुशीन या, थोड्यांक हळ्ळेक या, अशें पयस सकडतान पयस वचून एकांतांत रावया म्हणून भोगचेय मनीस जातात. एका कुशीन चड आनी चड आवाज जाय. आवाज असल्यार एक जोश आसा जिवितान म्हणून, आनी थोडे चड आवाज जाला आनी इल्लें मावनपण जाय, वगेपण जाय म्हणून अशेंचे मनीस आसात. सडाव शहरांतले मनीस हे चिंतात. तर आमकां जाय कितें, आमच्या जिवितांत जाय कितें? आमच्या आवाजाच्या संवसारांत नीज जावन कितें गरज गे म्हणून मोरी आमकां शिकयता. मौन, सायलन्स. मौन आत्मीक शिस्त, आत्म्याची शिस्त. आमी पळयता मोरी जेजूची आवय नजरेंतली एक सादी चली म्हणटा, पूण देवान तिका कथा वेण रचलेलें म्हणल्यार आमी विसरूंक नजो. ती सादी चली न्हय, देवान तिका कथा वेण रचलेलें आनी देवाच्या पुताक संवसारांत हाडच्या पासत तिका तयार केल्लें. ती कृपेन भरलेली. तशें म्हणटना तिचे ते एक विशेष गूण कितें म्हळ्यार देवाच्या उतराक येस म्हणचें. देवाच्या उतराक हांव तयार आसां म्हणचें. आनी हाका गरज कितें म्हळ्यार मौनपण वा वगेंपण. आमकां हर एकल्याक एक आत्म्याची शिस्त जावन मौनपण मस्त गरजेचें. दिसभर आमी वेगवेगळ्या राटावळींनी चटवटिकेनी आसता, भोव बरें. पूण आत्म्यांत जर तेंच कमोशन आसा, तेच टेन्शन आसात, तर मनीस सारकें न्हिदोंक सयत शकना. कित्याक भायल्या कामांनी मात्र डिस्टर्ब्ड न्हय, ताच्या आत्मीक जिवितांत आत्म्यांत सयत डिस्टर्ब्ड आसा. आज कशें मोरी एक अटेंटीव लिसनर जाली, देवाच्या उतराक सारक्या रितीन आयकोवची तसली सका तिका कशी आयली आनी हाचे वरवीं तिका कितें बरेंपण जालें हें आमी समजूंक जाय. मरयेन देवाच्या उतराक फाळो दिवचे जाल्यार तिणें पयलें आयकचें. देव कितें सांगता म्हणल्यार आयकचें. आनी ती आयकल्लेंच ती म्हणटा हांव तयार आसां. येस, हांव तयार आसां. देवाच्या पुताक आवय तो जाताय म्हणटा आसतना तिणें नेगारूंक ना, मगार तिणें हांव तयार आसां म्हणलें. हाचे उपरांत कितें सगळें जुदेवाच्या समाजीत जावचें आसा म्हण तिका रिस्क कितें म्हण कळीत आसलें जावं पुरो. पूण देवा मुखार, ताच्या उतरा मुखार बाकीचे खंयचेय कितल्या कश्टाचेय कितल्या वत्तडाचेय बिलकुल तिका दामून धरिना म्हणून ती खंडीत जावन जाणा आसली.
कित्याक देव सस्नेक, देव सदां काळ उरता, हो संसार उरना. संसाराच्यो संगती सगळे दबाव आकांत भे भिरांत खंयचेंच उरना, बगार देव उरता, ससनाक उरता. देखून देवाचें उतर ससनीक उतर, आनी ह्या ससनीक उतराक हर एकल्यान वय म्हणोंक आसा. आनी हें वय म्हणचे जाल्यार हांव तयार आसा म्हणचे जाल्यार ताणें तें आयकोवची गरज आसा. आयकचें जाल्यार आमकां मौन जाय, आमकां मौनपण जाय, आमकां वगेपण जाय. आमच्या कार्मेलीत वडदींत तिका एक विशेश स्थान आसा. तिका आमची भयण म्हणटा, कित्याक आमी तिचे भाव, कार्मेल दोंगरा वयले तिचे भाव. तिका आमी आमची शारोतीण म्हणून घेता. कित्याक ती शारोतीण? कित्याक म्हळ्यार मौनपणाच्या जिविताक, हिडन लायफ, वगेपणाच्या जिविताक ती एक आदर्श म्हणून आमी समजता. आनी तिका आमची शारोतीण म्हणून घेता. तिचेतून आमकां शिकोवंक वस्त आसा. ब्रदर लॉरेन्स ऑफ द रेजरेक्शन कोवेंतांत आसलो. ताका सडी शिकप नासलें, ताका शर्माव दिवंक कळीत नासलें, ताका खंयचेंय आज कितें याज करता तसलीं कामां खंयचींय करूंक जायना तसलीं. कित्याक तो पयले सैनांत आसलो, ताका मार जाल्लो पांयाक, आनी सारकें चलोवंक जायनासलें. तो सदां लंगडो म्हणल्यार बरी जाल्लो. देखून ताका किचनांत काम करूंक ड्युटी घाली. किचनांत रांदचें काम, नितळ करचें काम, साफ करचें काम. मात्र न्ही, ताणें मार्केटी वचोंक जाय, ताणें शिप्प आसले कडेन वचोंक जाय, थंय जावन सामान हाडूंक जाय. ताका एक पांय समाना वचोंक कश्ट जातात. पूण ताचें तें एक विशेश देवान ताका दिल्लें एक देणें वा कृपा कितें म्हळ्यार सदां काळ देवाचें हाजीरपण भोगचें तसलें एक सकत एक विशेश कृपा देवान दिल्ली. ताणें तो अभ्यास केलो देवाच्या हाजीरपणान सदां आसचें. ताणें व्हड कांय कामां केलीं नात. किचनाचें सादें काम कितें आसा तें केलें. पयलें ताका चड करून ताचें काम असो भोर भोगतालो, जडाई भोगताली. ताचो एक पाय दूख आसा, काम करूंक जायना. आनी गोंयतान म्हणटना जायते जाण फ्राद आसले. ताका सगळ्यांक रांदून वाडोवंक जाय. काम मस्त कश्टाचें जातालें. पूण केदळा देवाची कृपा ताच्या काळजांत वचूंक लागली. आनी देव म्हज्या सांगता हर एक घडये आसा म्हण बगोवंक सुरू केलें. तो वळतावन ताचो आत्मो मस्त हळू जावंक सुरू जालो. आनी मात्र न्ही, त्या उपरांत खंयचेंय कश्टांचें काम तें जावन तें कश्टांचें जावन उरोवंक ना. सदांचेंच काम करतालो तो. किचनाचें काम, शिप्पाक वयचें, थंय जावन कितें जाय हाडचें, आनी कितें हर एक काम पयलेंचे बरीच आसा. पूण पयलेंचे बरी तितली जडाई काळजांत ना. कोणाचेर दुस्मानकाय वा कोणाचेर एक ब्लेम करचें वा कोणाचेर एक राग काडचो ना. देव म्हज्या सांगाता आसा म्हणून बगलेंच तो खंयच्याकय तयार जालो. कित्याक किचनांत काम करतना सयत वगेपणांत आसतना तो देवाचो उडास काडटलो. आनी हाचे वरवीं देवाची काकूळट आनी ताचें हाजीरपण ताच्या काळजांत, ताच्या जिवितांत, ताच्या आत्म्यांत इतलें भरून वमता गे. कितले कश्ट ताच्या जिवितांत आसल्यार सक्कळ हाळू जाले. हरशेंच्या बरी तो कामांत आसलो. हर एक संगती ताचे इतल्याक जाताल्यो. आनी तो म्हणटा, पयलें म्हाका जडाई म्हणून बगताली, आतां ती जडाई बिलकुल जडाई न्ही. हांव आनीकय जाल्यार कश्ट काडूंक तयार आसा. कशें जालें मोगाचें न्हू? हें कशें जालें? भोव सोंपें. केदळा आमचो आत्मो मौनपणांत, वगेपणांत रावंक तयार आसा आनी देवाच्या हाजीरपणांत रावंक तयार आसा. तेदळा जायत्यो संगती आमकां येदोळ जडायेचे म्हूण बगल्ल्यो, जायना असाध्य म्हूण बगल्ल्यो. जायत्यो संगती जातात, साध्य आसात, साध्य करता सर्वेस्पोर देव. कित्याक तुजो आत्मो देवा थंय सदां काळ हर एका घडये ताच्या हाजीरपणांत जियेता. देखून देवाची कृपा इतली तुजें तें भरल्या. देखून खंयचेय संगती असाध्य म्हूण जायनात. बगार तूं हर एकाक येस म्हणूंक तयार आसाय. हे कांय काम कोणा एकल्याक देवान विसरून करचें तसलें न्हय. हर एकल्यांनी आमी देवाच्या हाजीरपणांत जिये म्हणली आशा देवाची. कित्याक देव आमकां सोदून ह्या संवसारी पवित्र उंड्यांत हाजीर जाता हर एका येवकारिस्तांत. कित्याक
आमचें काळीज ताचें जावंक जाय, थंयसर ताणें निरंतर रावंक जाय, निरंतर ताचें बिडार जावंक जाय तो म्हूण ताश येता. कशें मरयेक देवासोबत जेजू तिच्या गर्भांत जल्मलो, तिचो गर्भ पयलो पयलें तबernakल जालें, तशेंच आमचें काळीज देवाचें तबernakल, देवाचो सर्ग जावच्याक देव आशेता. देखून मरये बरी आमी देवाच्या कुशेक सदांकाल वय हांव तयार आसां येस म्हणजे जाल्यार आमी काळजाची वा आत्म्याची एक शिस्त शिकोवंक आसा, मौनपण. आनी ह्या मौनपणांत देवाचो उडास काडचो. दीसभर एका वराक लेखान वा थोड्या घडयांक लेखान सगळो दीस तवळ देवाचो उडास काडचो, देवाक अर्गां दिवचें, देवा लागीं आमी संभाशण करचें, आमी उलोवचें. आनी अशें केल्ल्या वरवीं दीस आनी दीस आमी सडीत देवाच्या हाजीरपणांत रावोंक शकता. सांगाता देव आमचे लागीं उलोवंक शकता, आमचें तें जायतें कामां तो करूंक शकता. सर मोरी आमच्या काळाकी, आमच्या जिविताकी, आत्मीक जिविताकी प्रस्तूत, भोव प्रस्तूत. कित्याक तिचे तावन आमी कार्मेलितांनी आनी हर एकल्यांनी शिकचें तसलें आसा. कितें म्हळ्यार वगेपण, आंतरीक मौनपण, आनी त्या मौनपणांत देवाक सदां काळ हरसूचें काम. देखून आमी देवाच्या हाजीरपणांत रावचे खातीर कितें करूंक जाय? पयल्यान पयलें आमचे दिसपट्टी मागणी आसा तें आमी करता. पूण आख्खो दीस आमच्या राटावळी मोदें खंयी एक पोटी वा 2 पोटी वा 4 पोटी वेळ मेळटाना एटलिस्ट 1 मिनूट पर्यंत वगेच रावचें, सगळें काम सण वगे रावचें आनी जेजूक अर्गां दिवचीं वा जेजूच्या नांवाक उलो मारचें. सगळो दीस जायत्यो संगती आमच्या जिवितांत घडटात, वायट, बऱ्यो, दुखाच्यो, संतोशाच्यो. हर एक संगती, ल्हान संगती जेजू हांगाच म्हजे सांगात आसा, म्हजे पगलेक आसा, म्हजे कडेन म्हजे मुखार आसा म्हणले बरी ताच्या लागीं आमच्या काळजांत तावन ताका सांगचें. हें मागणें दिसपडतें हर एक घडये निरंतर जावन देवाच्या संपर्कांत आसचेंच, ताच्या मोगांत आसचेंच, ताच्या हाजीरपणांत आसचेंच एक मागणें. तें जावंक पुरो तुजें काम, तुजें मागणें, तो खंयसर वेताय, पयण आनी कितें हर एक हें तूं इन्क्लूड जाता. आनी अशें करता आसतना देवाचो मोग, ताची काकूळट आनी ताचें हाजीरपण आमच्या आत्म्यांत इतल्या मापान तें बरोवंक सुरू जाता गे, त्या फुडें आमी खंयच्याकी बिलकूल ना म्हणना. बगर हर एक संगती देवाच्या योजनाक आमी वय म्हणटा, हांव तयार आसा म्हणटा, आनी तें आमी आमच्यान कश्ट म्हण दिसचें सगळें देवाच्या नांवान साध्य आसा म्हणून आमी मुखार सरता. असलें धैर्य आमकां हर एकल्याक जाय, असलें खालतेपण आमकां हर एकल्याक जाय. देखून मोरी आमच्या मायेतावन कार्मेल सायबिणीतावन आमी शिकया. आमकां हर एकल्याक मोरी सदां काळ निरंतर वगेपणांत, मौनपणांत रावचें तसलें देणें दिवं दी. आनी त्या वगेपणांत जेजू क्रिस्ताक आमचे बिडारकार घेवचें तसलें एक भाग आमकां फावो करून दी. आमच्या पासून ती विनाती करून दी म्हण आमी तिच्या लागीं परतून मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. हे भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माई आनी राणी म्हणून वखाणता. आपणाक चरणदासी म्हणून लेखिल्ल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावंक विंचली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सार उमकाळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार मोठवर्षांनी तुका तांची आवय आनी शेरोतीन म्हणून मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्या दृढ पतीन आनी थीर भरवशान तुजे सरशी आमी येता आनी आमच्यो गरज्यो तुजे मारिफात जेजू मुखार दवरता. आमची सर्व तेसांवां, आमच्यो गरज्यो आमच्या सर्गींच्या आवय मुखार आतां आमी करया. प्रार्थुया. उडास कर ये भोव दयाळी अंकवारी मरये, तुज्या आश्रयाक धांवल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजी मध्यस्ती सोदुल्लो, कोण पुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हणून
केदींच कोणेंच आयकोंक ना. हे पातयेन देरखाण घेवन तुजे कडेन येता. ये आंकवारीचे आंकवारी, म्हजे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी कंतिश्ट तुजे मुखार रावता. मुनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतेन म्हजे मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकिल्ल्या बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सर्वेस्प तुजें तें आसा. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमकां पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या, जशें आदी तशें आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेल माये, आमा पासत विनंती कर. अर्गा मागणे. ए भगवंती मरिये, कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता. तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता हांव. वरपातयेन तुजी बेंतीन घाल्ल्या सर्वांक कश्ट अनवरांतलें, वायट विघ्नांतलें तुवें राखल्याय देखून, आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय तशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासता. हे घडये आमी तुजें तसलें मोगाचें, सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोवंक प्रयत्न करतले हांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव. तुज्या आनी तुजे हातीं आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आंकवारी भितरी सौभागिणी, कार्मेलितांची तुगे राणी. Anti-muक्त
Subscribe to our channel and hit the bell icon to never miss an update. Like our videos to show your support. Share them with friends and family to spread the word.